येवकार हांव जवाहर बर्वे. सर्वे गायच्यो हेडलायन्स. गोंयांत शिवसेना हाडपाक सोदता महाराष्ट्र मॉडेल. ठाकरे काय शिंदे मॉडेल कळपाक मार्ग ना. पूण गुड गव्हर्नन्स म्हणत शिवसेनेन चलयल्या खटपट. कुंकळ्ळेचो अवॉर्ड विनर बस स्टँड जाला बोनेरांचो बस स्टँड. पोरू पावसाक घातिल्ल्यो कापोती बोनरां जावन अजूनय हुमकळटात. पळयात रमेश नायकाचो रिपोर्ट. पावसान वाडयली मुजत 15 तारखेमेरेन. 15वेर कांय कडेन शिवरू येता हलकोसो पावस. कांय कडेन पळोवपाक मेळटली जोग लावणी. आणि आता पळयात आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. सध्या राज्यात ताप वाडल्या. लोक दर्यादेगो न्हंय तळयांचेर न्हावपाक वयतात. साळ न्हंयचें उदक डिसिल्ड केल्ल्यान निवळ दिसता. थंय गर्दी जावपाक लागल्या. पूण ह्या उदकाक लागून कातीचे रोग जावं येतात. देखून लोकांनी साळ न्हंयत न्हावचे न्हय. बाणावलेचो आमदार वेंझी विहेगशान सांगला. ह्या प्रदुशणाक ताणें गोंय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाक जबाबदार धरला. पळयात पुराय बातमी. आता तुम्ही जाण आसतले की गरमी कमेच जाल्या आणि ह्या गरमेन खूबशे जाणांक त्रास भरपूर जाल्यात आणि हेच्या खातीर एक उमेद अशें म्हणून लोक न्हंयचेर वयतात, ह्या दर्यार वयतात आणि जायत्या जाग्यांनी झरीर वयतात. पूण हांगा एक आज अशेंच जाले कडेन आसा की ही जी रिवर साल आसा ही डिसिल्टिंग करपाचें काम चालू आसलें आणि तें केलेंय बी. पूण हांगा डिसिल्टिंग करतना जेन्ना दर्यांचें उदक जेन्ना भरती आनी सुकी उरता त्या टायमार तितूंतले जे खंय भितर जे झाडां जातात ती पडती येतात आणि ती सुकतेचेर पडती येतात. पूण हांगा खंय तरी हे जे भुरगे आसात ह्या रिवर चाली न्हावपा लागले कडेन आसात आणि ह्या रिवर चाली न्हावप म्हणलें जाल्यार खूब डेंजरस आसा. ह्या भुरग्यांक कितें जावपाक शकता, कसलीय डिसीजीस जावपाक शकता, एलर्जी जावपाक शकता. म्हणून हांगा ह्या भुरग्यांक ह्या न्हंयक न्हांवची न्हय म्हणून जो MLA आसा बाणावलेचो वेंझी विहेगस हेणें म्हागले कडेन आसा आनी हेच्या बेगीच्या बेगीन त्या आवय बापायनी ह्या भुरग्यांक थंय चॅक करचें आनी परती ह्या उदकाक न्हावपाक धाडची न्हय अशें म्हूण ताणें म्हागले कडेन आसा. कित्याक गरमी जाता खरी ह्या भुरगीं उमेदीन जातात पूण हेचो इफेक्ट वायट जावपाक शकता. कित्याक ह्या रिवर चाली सगळी सिवरेज जी आसा ह्या रिवर चाली सोडले कडेन आसा आणि हेचे खातीर ही रिवर चाल जी आसा ही पोल्यूट जाले कडेन आसा. हेजी वायट कितें जावची न्हय म्हणून ताणें अपील केला की बेगीच्या बेगीन ह्या भुरग्यांनी ह्या भुरग्यांक उदकाक उदक न्हावपाक धाडपाचें आवय बापायन बंद करचें म्हणून. वायट आनी कितें परिणाम जाता ह्या भुरग्यांचेर? ना तें उदक पळय सद्या न्हावपाक जायना. कित्याक थिंग एक पळय सद्या सेपे लेक चलती आदींसून तो जो नल्ला येता न्हायलेच्यान चलती तो नल्ला उदक येता. प्लस हे जे STP प्लांट आहा STP प्लांटांतले सो कॉल्ड ट्रिटेड वॉटर आनी नॉन ट्रिटेड ते घालताय जाल्यार ते म्हणटाय काय नाही. सो हे सगळे ते नळांतल्यान येता आनी ते भुरगीं जे न्हांवताय थिंगा ते इंटरसेक्शन सगळे भाशेन उदक येवन. सो हांव लोकां कडेन मागता हें काम गोवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्डालें. गोवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड काम करना. सो हांव हे व्हिडिओंतल्यान लोकां कडेन मागता जे जितल्यो थिंग भुरगे रावतात लोक रावतात धाकटे हांव नको तेंकां कितें म्हणपा ती घरांत पूण ती धाकटींची घरां हारे बांदा गोच्यान जी आहाय ते घरां तूं लोकांक सांगता की तुमगे भुरग्यांक तीन धाडनाकाय ते उदकांत देंवयनाकाय गरमेन ते उदकांत देंवयनाकाय. कित्याक बॉडी कितें पूण रिएक्शन जातलें स्कीन डिजीज जावपाक हाय चान्सीस आहाय दॅट वॉटर इज कंटॅमिनेटेड. आनी गोवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड तुमकां जरी तरी दिसता की तुमगे ड्युटी म्हूण ती आनी तुमी एक बोर्ड घालचो थिंगा दॅट पीपल शूड नॉट स्विम इन दॅट वॉटर. तुमी घालपाक लायक जावं कित्याक तुमचे फॉल्ट. तुमी केन्ना ना म्हूण ते उदका टेस्टिंग केन्ना आनी जर तुमी टेस्टिंग कोताय जाल्यार तुमी उदक मेळ आहा थिंग टेस्टिंग कोनाय. उदक जे साफ आहा थिंग वचून तुमी उदक घेताय आनी टेस्टिंग कोताय. जे पॉयंट्स कंटॅमिनेटेड आहाय त्या पॉयंट्सार टेस्टिंग करून उदक चॅक करता. सो दीस दे आर नॉट डुईंग. सो आय रिक्वेस्ट द पीपल ऑफ गोवा
पीपल ऑफ बेनावलीम जी अशी घरां हाय कोणी जर तर वयताय जाल्यार आनी तेशी घरां हाय मोडवेच्यान तुम्ही रिवर्स सालान न्हांवचे न्हू तुम्ही रिवर्स सालान उडी मारचे न्हू ते उदकान बिकॉज दॅट वॉटर इज कंटेमिनेटेड एंड देर इज हाय चान्सेस ऑफ एन इन्फेक्शन ऑर स्किन डिजीज दॅट विल बी कॉज्ड. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, समृता खणगांवकर आनी निखिल जल्मी. देव दिता देंवचार नाडटा अशी एक म्हण आसा. तशी गत कुंकळेच्या एवॉर्ड विनर बस स्टँडाची जाल्या. जेणे बांदपाचो तेणे तो बांदलो, पूण सद्याक प्रशासन रुपी देंवचार तेची उदरगत नडटासो दिसता. नाजाल्यार पोरू पावसाक घातलेल्यो कापोती बोनेरा जावन हुमकळटना पळोवपाची पाळी अंदू येवची नासली. पळयात रमेश नायकाचो रिपोर्ट. एमर्जन्सी म्हणून तेजे ताडपत्री घातली आनी प्लास्टीक घातले, पण हे प्लास्टीक खंय तरी आता बोनेराचे फेस्त जावन आसा. आज आमी आसात हो कुंकळचो बस स्टँड आनी हो कुंकळचो बस स्टँड जो आसा हो सिंगापूर मॉडेलाचो बस स्टँड जो बांदलो आनी हो बांदपाच्या फाटल्यान एकच उद्देश आसलो की हांगा लोकांक त्रास जाताले आनी ह्या त्रासा खातीर पयलींचो कुंकळेचो MLA आनी UD मिनिस्टर जोकी आलेमान हो बांदलो आनी हो बांदून सगळ्या लोकांक बऱ्या पडलो. पूण खंय तरी आज हे जे पयलीं मिनिस्टरान या MLAन बांदलेलो तेज्या माथ्या वयल्यान गेले कडेन आसा. कित्याक हांगा मेंटेनन्स कांयच ना ह्या हेका आनी हे असो पडले कडेन आसा की हेजे सगळी पत्री फुटोन गेले कडेन आसा. हांगा लोकांक रावपा मेळना. पावस येतरीक गेल्ले पावसाक किती परिस्थिती जाली ती तुम्ही वयर तुमकां दाखयता आमी. आनी त्याच बरोबर हेजे सायडीक ह्याच हितून शॉपां आसात. ह्या शॉपाचे पत्रे फुटले कडेन आसा. गेल्ले पावसाक सेम जाल्ले सगळे तेंचो म्हाल आसा हो सगळो पिड्ड्यार जावन गेलो आनी त्या टायमार एक एमर्जन्सी म्हणून तेजे ताडपत्री घातली आनी प्लास्टीक घातले. ह्या बस स्टँडाची अवतिकाय पळयल्या उपरांत एका तेंपार ह्याच स्टँडान बरो बस स्टँड म्हणून एवॉर्ड मेळयला हें खरें दिसचें ना. पूण मिडियाक खरें तें दाखोवचेंच पडटा. पळयात एवॉर्ड विनर बस स्टँडाच्यो भयो. व्यापारी सांगतात हाचे टेंडर घेवपाक सुद्दां कोण फुडें येना खंय. आयकात. 2006 जेन्ना हे बस स्टँड इनॉग्रेशन केल्लें एशियाचे नंबर 1 बस स्टँडचो आमचो एवॉर्ड मेळ्ळो. असलो एक बस स्टँड हो. पूण आज हे बस स्टँडार तुमी पळयला आसतलें हे एक बोनेरा बस स्टँड जावन जाला. आमी बोनेरा फेस्त पळयल्लें पूण बोनेराचो असलो एक बस स्टँड आजून पळयलो नाशिल्लो. तो आयचो गव्हर्मेंट आमचो MLA लोकांक दाखोवपाक सोदता की असलो एक बोनेराचो बस स्टँड म्हणून आसता म्हणून आमी परत प्रत्येक फावटी आमी लोकां कडेन गव्हर्मेंटा कडेन रिक्वेस्ट करतात, हेल्थ डिपार्टमेंटा कडेन रिक्वेस्ट करतात, KTC कडेन रिक्वेस्ट करतात, डायरेक्टरा कडेन रिक्वेस्ट करतात कितें तरी हेजे उपाय करा म्हणून. गेल्या त्या वर्सा इतलो पावस येयलो आनी उदक येवन आमगे कितले हजारांचो माल पेटे जालो तरी कोणा पडोन गेलो ना. कित्याक तेंचे कांय गेलो ना. गेला हे गरीब लोकांचे जे सदां घेवन दुकान ओपन करून म्हयन्या भाडी भरतात, टॅक्स भरतात, GST हे सगळे भरून हे चलयता म्हणून तेंचे कांय येत ना. परत MLAक आमी कितली फाटी हेजी याद केली कितें पावस येवपाची सामको तेकलो हेजी कितें पूण करा म्हणजे हें गेल्या त्या वर्सा बेश्टी भायर तालपत्री घालून आमच्या दोड्यार उदक लायलें पूण तेजेर पत्र्याचें कांय जालें ना. आतां MLA सांगता 3 फाटी टेंडर दिलें पूण कोट करपाक तयार ना म्हणून. ही खरी गोश्ट की येदो व्हडलो बस स्टँडाक आमी एक कोट करून एक बरी पत्र बरी फॅसिलिटी दिवंक शकना म्हणून. आनी कमलाक्ष प्रभू गांवकारान सांगिल्ली काणी आयकात. ते काणयेंत कदंब महामंडळाचो चेअरमॅन आनी सत्ताधारी पक्षाचो आमदार उल्हास तुयेंकारान कांय तेंपा आदीं हांगा भाजपाची सभा घेतिल्ली खंय. त्या वेळार उतर दिल्लें पूण हें वचन तो पाळपाक शकलो ना. हांगा ह्या बस स्टँडाचो चेअरमॅन तुयेंकर सर हांगा येवन गेलो. हांगा एक मिटींग आशिल्ली भाजपाची. त्या मिटिंगेक आयिल्ले त्या वेळार प्रत्येकान तांकां सांगिल्लें की ह्या बस स्टँडाचेर तुमी कितें तरी हातांत घेवचें म्हणून. आनी त्या वेळार ताणें आमकां कुंकळकारांक वचन दिल्लें की हाजे सगळे टेंडर्स वगैरे सगळे जाल्ले आसात आनी झपाट्यान जितले बेगीन जाता तितले म्हणून. आज 8 म्हयने म्हाका दिसता वर्स जावन गेले. हो कुंकळचो बस स्टँड जसो आसा तसो आसा. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, जवाहर बर्वे आनी ओमकार देशप्रभू. आतां घेवया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. दाबोळी जंक्शनाचो धोको वाडत चल्ला. सिमेंट मिक्सिंग ट्रकाच्या टायरा पोंदा हालींच सायकल चलोवप्याचो बळी गेलो. तेका लागून दाबोळी जंक्शना वयलो पार्किंगेचो प्रस्न आनीक गंभीर जाला. बेकायदेशीर रितीन उबी केल्ल्यो गाडयो रस्त्याची सुवात खातात. जंक्शनाचेर येरादारीची सदांच गचमुड्डी. ह्या विशयाचेर येरादारी मंत्री माविन गुदिनो उलयला. आयकात. In
दीस पयलीं ह्याच जंक्शनाचेर फाटल्यान पळयता जंक्शन दाबोलीम जंक्शनाचेर हांगा एक सायकलिस्ट ट्रका पावून एक्सपायर्ड जाल्लो पूण आनी तेच्या उपरांत हांगा जायती सुदारणा जाली पण आतां विशय तो ना पूण विशय हा दाबोलीम जंक्शन जे बोगमालो रोड वयता आनी हे जंक्शन हे खंय तरी हेचेर जे पार्किंग जाता इलिगल पार्किंग जाता ते खंय तरी सुदारपाची गरज आसा हांगा जे पार्किंग जाता हे इलिगल अशें सरपंचान म्हटलेलें आहा कित्याक की तेंच्यांनी नोटिफाय केल्लें आहा आनी तेंच्यांनी हांगा पंचायतीसून एक ऑर्डरूय काडिल्लो आहा की हांगा पार्किंग जावचें न्हू पूण तुमकां फाटल्यान म्हाज्या पळोवंक दिसून येता की 2 व्हिलर्स 4 व्हिलर्स ह्यो ज्यो गाडयो आहा कंटिन्युअसली हांगा पार्किंग जाता आनी जे हांगा लोक येता वयता तांकां जाय तो त्रास जाता स्पेशली इवनिंग टायमार हांगा ट्राफीक टोटल जाम जाता तशेंच ह्याच ट्राफिकान खंय तरी जे मिनिस्टर आहा जे MLA दाबोलीमचे ते उरलेले आहा आनी तेंच्यांनी म्हटलां की हे पार्किंग खंय तरी काडपाक जाय आनी तेन्नाच ह्यो जे लोक हांगा जे बोगमालो बीच आहा आनी एअरपोर्ट आहा हांगा लोक येतात तांकां जाय तो त्रास जावता तो जावचो ना. बोगमालो पंचायत आख्खी कंप्लेन करता कित्याक ते सगळे बोगमाडे येतात बाकीचे लोक कंप्लेन करता येवपी हॉस्पी लोक असतात हांवें सांगलां तांकां स्ट्रिक्टस्ट एक्शन जावपाक जाय. अरे एक टायम हांव सांगता बोगमाडे ते येता ते लोकांक हांवें तांकां वयर 1+1 बांदपा हांवें दिल्लें रिस्क घेवन कोणें कंप्लेन तेन्ना करूं ना देखून लोकांनी बांदले रस्तो रूंद केलो आनी रूंद केलो तो रस्तो ते एकाच यूज करता पार्किंग विच इज व्हेरी रॉंग इट शूड हॅव नेवर बीन यूज फॉर पार्किंग इट इज इनकन्विनियन्स फॉर बोगमालो पीपल अदर पीपल तांकां कंटिन्युअस हे जाता आज सुद्दां एकटो मोदी सारको पार्क केला हांवें तापयलो हांव देंवलो तेन्ना. Sometimes I go for morning walk, I come here or I go some other place. When I go there, I find middle of the road they are blocking. म्हाका एकदा 15 मिनटां ब्लॉक केला. म्हणजे there is no authority. हे तुम्ही पळोवपाक जाय. कित्याक लोकांक रस्ते येता ते त्रास जावपाचे. एक्चुअली जे एक्सिडेंट जाला पळय इट इज व्हेरी अनफॉर्च्युनेट पण जे प्रमाणात लास्ट एक 10-15 इयर्स दाबोलीम जंक्शन जे डेव्हलप जाल्लें आहा पळय एक इन्सिडेंट आमी पळोवना थँक्स टू दाबोलीमच्या राजा आमकां दिसता देव जेन्नाच्यान बसला पळय तेन्ना एक इन्सिडेंट जावना तेजे पयलीं खूब इन्सिडेंट जाताले पूण आतां कितें हालीं आमी पळयलां की ते टायर शॉप आहा आनी खुबशे शॉपां आसा दॅट वी हॅव ऑलरेडी इशूड नोटीस टू इवॅक्युएट तांकां मातसो रोड रूंद जातलो बिकॉज ऑन द हायवे इट सेल्फ ते टायर शॉप आनी ते सारकें जायना रोड लिडींग टू बोगमालो जंक्शन थिंगा आमी पळयलें लोक कशेय भाशेन पार्किंग करता इतलो व्हडलो रोड करून सुद्दां फायदो ना. So we'll be implementing that no parking thing very strictly. 3 years back, that one lane from Dabolim Junction to Palulekar Eye Hospital, it was notified by the collector as a no parking zone. We have written letter to the traffic and we'll be implementing that thing very strictly. So junction so parking it's a very major issue. So next 1-2 महिन्यान तुम्ही पळयतले एक सिस्टमॅटिक पार्किंग जातले थिंगा. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, सृष्टी अठानीकर आणि शिवानी सांगलकर. मंगळारा कोलवाळच्या बेकायदेशीर कॉल सेंटराचेर पुलिसांनी धाड घातली. एमेझॉना खातीर काम करपी टॅक्निशियन अशें नाटक करून लोकांक चुनो लावपी 33 जाणांक धरले. पुलिसांनी 26 कंप्युटर आनी रावटर जप्त केल्यात. उत्तर गोंयच्या एसपीन ते विशींची माहिती दिल्या ऐकात. Yesterday night, crime branch Goa police conducted a raid in Kolwale area. And it was found that an online illegal call center was working in the basement of the building, from where we apprehended 33 people from different states who were part of this illegal call center. We have seized 26 computers, routers, and other electronic gadgets, and we have registered case under cheating and section 66C, 66D IT Act, and we have arrested all the accused people, and the investigation has been taken up. Basically, what these people used to do was like they used to randomly call customers from US. They used to run this call center at night from around 12 in the night till around morning 6 o'clock. When the US timings, and they used to randomly call over internet to US customers to whom they used to ask if they had bought any Amazon purchase. Most of the people would have purchased on Amazon. They will reply yes, and then from there they used to repeatedly ask questions and try to get the personal details, and by socially engineering the customers,
they used to ask them to transfer money or buy Amazon gift cards, by which they were illegally cheating and making money out of them. So we have found this computers and electronic gadgets which they were using, and we have seized them. So these people were actually in contact with some people from Gujarat, and we are actually investigating whether there was an illegal transfer of contacts from any authorized call center to this illegal call center as well. So all 33 are from Gujarat? No, they are from different states. Gujarat, one the main person, the manager hai, he is basically from Gujarat, and there are people from northeastern states as well as from Maharashtra and other states as well. How many local guys? No locals are. But so sir, you said the building is owned by some local guy who has given them rent. The building belongs to Mr. Parag Arolkar. So we will find out whether there was any lapse on his side as well, and if at all is there, we will take necessary action against him. Under what section of case have you registered? We have registered case under section 420, 419, 420, read with 120B IPC and 66C and 66D of IT Act. Tarak Arolkar is a politician or a corporate from Afsar? We will investigate and we'll get the details and we'll get it. Sir, regards to this, they were functioning for US only. Yes, basically they were targeting US client, US customers. As of now, we are investigating. If there is गोवा 365 खातीर विन्संट रोझारियो, सुभाशीश गोवेकार आणि शिवानी सांगेलकार. परतून घेऊ एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. शिवसेना गोंयांत महाराष्ट्र मॉडेल हाडपाक सोदता. गोंयांत त्याचो प्रयोग जावपाचो आसा. आता तो ठाकरे मॉडेल काय शिंदे मॉडेल कळपाक मार्ग ना. पूण गुड गव्हर्नन्स अशें म्हणत महाराष्ट्र मॉडेल हाडपाची खटपटीक शिवसेना लागल्या खरी. पळयात. शिवसेनेचे दोन फुडारी आनंदराव अडसूळ आणि अंशुमन जोशीन गोंयांत पत्रकार परिशद घेवन गोंयाचेर राज्य करपाचो हावेस उक्तायलो. महाराष्ट्रात शिवसेना भाजपाची युती आसा. गोंयांतय भाजपाचे सरकार बेस बरें चल्लां. महाराष्ट्रांत कांय म्हत्वाचे प्रकल्प यशस्वी रितीन चालीक लायल्यात. ताची वळेरी दीत गोंयांत मेंबरशीप ड्रायव्ह सुरू करपाचो हावेस शिवसेनेच्या फुडाऱ्यांनी उक्तायलो. आता कोस्टल रोड होतोय समुद्राच्या मार्गाने पश्चिम मुंबईमध्ये संपूर्ण त्या ठिकाणी दळणवळणाची चांगल्या प्रकारे सोय होईल अशा प्रकारचा मोठा कोस्टल रोड होतोय. त्याचबरोबर नागपूर ते मुंबई, त्याचबरोबर नागपूर ते गोवाची बॉर्डर हा एक रोड होतोय. गोव्यापर्यंत पण वेगळा रोड आणखी होतोय. त्यापेक्षा ग्रीनफील्ड ज्याला आपण म्हणतो तो. मेट्रो आज 3 लाईन त्या ठिकाणी चालू झालेल्या आहेत. शेतकऱ्यांना 50,000 प्रत्येकाच्या खात्यामध्ये जमा केलेले आहेत. केंद्र सरकारने प्रत्येक शेतकऱ्याच्या खात्यामध्ये 6,000, महाराष्ट्र सरकारने या बजेटमध्ये आणखी 6,000 रुपये शेतकऱ्याच्या खात्यामध्ये जमा करायचा निर्णय घेतलेला आहे. अतिवृष्टीमध्ये नुकसान झालं त्या नुकसान भरपाई म्हणून पूर्वी 2 हेक्टरची सोय होती, आता 3 हेक्टर आणि दुप्पट त्याला रक्कम शेतकऱ्यांची नुकसान भरपाई. आता अवकाळी जो पाऊस पडतोय त्याचे पंचनामे होत आहेत. हम पुनर्लॉन्चिंग कर रहे हैं, उसको नहीं उठा रहे जो बदनाम हो चुकी है शिवसेना. ये शिवसेना उद्धव ठाकरे की नहीं है, ये शिवसेना एकनाथ शिंदे जी की है. इसलिए तो 19 राज्यों में हम पल चुके. मॉडेल हो सदांच आदर्श आसता. पण गोंयांत शिवसेना कित्याक फेल जाली ते सांगतना शिवसेनेचे फुडारी कशे पयशांचे वेव्हार करताले तें गुपीत अडसुळान सांगून सोडलें. देखून शिवसेनेचो खंयचो मॉडेल गोंयकारांनी आपणावपाचो ताचोय विचार करचोच पडटलो. आयकात अडसुळाक. शिवसेना भारतीय जनता पार्टी म्हणून आम्ही एकत्र लढलो असताना लोकांनी मॅन्डेट आम्हाला दिलेला आहे. परंतु दुर्बुद्धी आमच्या उद्धवजींना त्यावेळी सुचली. ज्या राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसबरोबर
मी आयुष्यात जाणार नाही, जर मला जायची वेळ आली तर मी एकतर पक्ष बंद करेन, ही भूमिका घेणारे शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे. आणि त्यांच्या चिरंजीवाने आपल्याला मुख्यमंत्रीपद मिळतं म्हणून हे सगळे तत्त्व सोडावेत, विचार सोडावेत, की मोहना राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस हे कट्टर हिंदुत्ववादी आहेत असं कधी कधी कोणी म्हणणार नाही, त्यांच्याबरोबर जावं हे आश्चर्य होतं. या ठिकाणी शिवसेना यापूर्वी प्रयोग झाला, परंतु ज्या पद्धतीने व्हायला पाहिजे होता तो झालेला नाही. काही ठिकाणी निवडणूकही शिवसेना लढली, परंतु निवडणूक आली की कोणीतरी नेता पाठवायचा, कोणाला तरी सांगायचं उमेदवार तयार करा. दुर्दैवाने त्या ठिकाणी येऊन पैशाचे व्यवहार होऊन उमेदवारी दिली जायची. ही गोव्यातली परिस्थिती आपल्यापैकी अनेकांना निश्चित त्याची कल्पना आहे. गोवा 365 खातीर डिलन रॉड्रिक्स आणि संगीता ओली. कुट्टरी जिमखान्यान वायसी मनोराक 1-0 हारायले. 31व्या मिनटाक सामन्याचो एकोडो गोल कुट्टरी जिमखान्याच्या सॅमसन फर्नांडिसान केलो. दोनूय संघांनी साबार यत्न करूनय निमणे विसली मेरेन स्कोर लायन तशीच उरली. हो सामनो साल्सेच्या नावेली मैदानाचेर खेळयलो. GFA फर्स्ट डिव्हिजन लीग 2022 आणि 2023 साल्सेत झोनाचोच भाग आसलो. An original birth certificate and 2 photographs. He's got school tomorrow? Okay, but tell him to come in the evening then. Okay, tell him to come tomorrow evening. Okay? Tell him. हवामान विभागान पावसाची शिटकावणी 15 तारखेमेरेन वाडयल्या. उल्लेख केल्ले तारखेक काय हलको पावस पडपाची शक्यताय आसा, पूण कांय वाठारांनी गडगडपाची शक्यताय आसा. मेटाच्या अदमासा प्रमाण थळाव्या लोकांक बुधवारा मिश्र हवामानाची अपेक्षा आसा. थंड धुकें आशिल्ली सकाळ आनी उपरांत सुकी आनी उदास दनपार. दाट कुपांचे आवरण असून लेगीत कांय कडेन पावस पडटलो. फुडल्या सप्तकात कांय कडेन हलको पावस शिवरू येता. तापमान 34 आनी 26 डिग्री सेल्सियस उरतले. 16 तारखेमेरेन गडगड घालत वीज पडू येता. चडांत चड आनी उण्यांत उणें तापमान 34 आनी 26 डिग्री सेल्सियस. बुधवारा सकाळी आनी मध्यान राती कांय सुवातांनी दाट धुकें. बोट दनयांक शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आणि ट्विटर अकाउंट. घेवया जतनाय, मेळुया परत. पळोवपाक गोंयचो बुलंद आवाज गोवा 365 मोग आसचो.